नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. गौरांग, आज तुका काल सांगतालो पळय तेच आज जालें की BJPच्या काल जो हे आशिल्लो तांचे उमेदवारी अर्ज भरता आसतना जो क्रावड आशिल्लो ताका मॅच करपी क्रावड आज काँग्रेसीन आपल्याला हाडिल्लो. काँग्रेस म्हळ्यार फक्त काँग्रेसीच न्ही, तातूंत भितर आम आदमी पार्टीची टीम आशिल्ली, सगळे लिडर आशिल्ले तांचे. इवन वाल्मिकी हांगा साकून नॉर्थाक साकून हांगा येयल्लो, हो येयल्लो आमचो तिळवे येयल्लो, मागीर आजो NCPचो जुजे फिलीप आशिल्लो, NCPचे आमचे आम आदमीचे हांगा वेन्झी आनी क्रूज दोगूय जाण आशिल्ले, गोवा फॉरवर्डाची सारकी सगळी टीम आशिल्ली, विजय सरदेसाय आशिल्लो, दुर्गादास आशिल्लो, प्रशांत आशिल्लो, काँग्रेसीचे आशिल्ले. फकत एक दोग तीग जाण दिश्टी पडना, तेय आमी मागीर चर्चा करया कित्याक लागून आयले नाशिल्ले ते. हे जर पळयलें आनीक ते युरी आनीक सगळे जे हे आशिल्ले ते जर पळयलें, लेट जर पळयलो जाल्यार एक कितें दिसता की सद्याचे परिस्थितीक कालच्या आनी आजची जर कंपेर केलें जाल्यार काँग्रेसीक नाही म्हणल्यार एज आसा अशे तरेची एक सद्याक तरी सिच्युएशन दिसता. मेन सुशांत आज नोट करपाची गजाल आशिल्ली ती म्हणजे महिला वर्गाचो उपस्थिती आनी उत्स्फूर्तपणा ते मोठ्या प्रमाणात थंय आयिल्ली. हातूंत सांगता तांणी 9:30 थंय जंपाक स्टार्ट केल्लें. म्हणजे ते फॉर्म भरपाक म्हाका दिसता ते सगळ्याक जे बाणावले खुर्साक पयलीं पांय पडून आयले, मागीर सायबिणीक थंय पांय पडून आयले, थंयच्यान लिंगार गेले, लिंगारी पांय पडून आयले. ते म्हणल्यार एक 11:30-12 सुमार जाली. तितली म्हणल्यार ते लोक थंय राविल्ले. हें जालेंच. ताचे नंतर ते फॉर्म भर येसर परते ते गेटी कडेन राविल्ले. आनी हातूंत सगळी पार्टीची म्हणटू महिला हांचो सहभाग मोठो आशिल्लो आनी हें मेन नोट करपाची गजाल. आनी अशें म्हणटात की बायलो आसल्यार बाकीचेय तुमचे घरांतले आसात ती मतां येतात, एक समज आसा. हय हय हय. आनी तांणी ओपनली येवन म्हणजे ज्यो घोशणा जे भशेन दिताल्यो हालीं तेंपार आमी काँग्रेसी हाका अशें पळयलें नाशिल्लें अशें पळयलें नाशिल्लें, त्यो आज थंय दिसून आयलें. आनी तूं सांगता तशें की हें येवपाक लागला सामको नेट येवपाक लागला. हय. आनी आज जर म्हणजे काल आमचे पल्लवी देपेन जेन्ना आपले एफिडेवीट काल फायल केलें तिजी जर टोटल मालमत्ता जर पळयली तिच्यान घोवाची मेळून 1340 कोटी सुमार तांची मालमत्ता मेळयल्या. विजावीज आज जर आमच्या कॅप्टनाची हेर केली, कॅप्टनाची बायलेची जर जॉयंटली जर मालमत्ता पळयली की एक 6 कोटीच्या आसपास आसा, 5.5 कोटी सुमार तांचें हें आसा. सो आतां कंपेरींग करप हें सारकें न्ही, कारण ती उद्योगपती, सो तांचे इतले आसतलेच आनी करपाकच शकनात. ना, पूण तातूंत भितर कॅप्टनान आज एक बरो कॉमेंट मारलो. तो म्हणटा तो आपली म्हणटा सगळे एसेट्स आसा ते सगळे गोंयचे जे लोक आसात, पिडीत लोक आसात ते आपले एसेट आनी ते बरोवपाक आपल्या कडेन थंय जागो नाशिल्लो, आपल्या कडेन जागो नाशिल्लो. जे नुस्तेकार आसात ते आपल्याले पायलट, रिक्षा, बाकीचे कोण तुगेले खाजेकार, चणेकार, म्हाका दिसता हाणें दिगंबर कामतील काल भाशण परते आयकल बी दिसता. ते सगळे येवन ताणें थंय म्हणलें दिसता, कित्याक तो सदां आपल्या हातूंत तो जेन्ना काँग्रेसीन आसतना ते म्हणटालो की आपूण चणेकार बिगणकारा खातीर केलें. ते कॅप्टनान बी तें भाशण आयकून सगळे येवन ते म्हणलें दिसता. सो तो म्हणटा हे गोंयकार आपल्याली हे गोंयकार 7 तारखेक सुनामी करतले वोटिंगा येवन. आनी हे सुनामीचो रिजल्ट म्हणटा 4 तारखेक जातलो. आपल्याक इतलो म्हणजे कॅप्टनाक मातसो बरो कॉन्फिडन्स आशिल्लो भशेन आपल्याक वर्डीक दिलो. हेंय ताणें मुखार सांगलें लोकांनी वर्डीक सेम एग्रेसीव आनी सेम कॉन्फिडन्स हे आशिल्लो युरीच्या हातूंक आशिल्लो, उलोवपाक आशिल्लो. जी फाटली दिसांनी तांची जी बॉडी लँग्वेज आशिल्ली मरगळिल्ली आशिल्ली, म्हणजे उलोवपाकच शकनाशिल्ले, कॅमेरा मुखार उलोवपाकच सोदनाशिल्ले अशें की ती बॉडी लँग्वेज चेंज जावन आज खंय तरी ते एक स्टेप मुखार पाविल्ले आसात. एक स्टेप न्ही, तेज्याक कितलोसो मुखार. आनी काल जी नुवें आनी कुठ्ठाळी हांगा ज्यो काँग्रेसीच्यो मिटिंग्स जाल्यो ताका जो रिस्पॉन्स मेळिल्लो तो नाही म्हणल्यार BJPक चिंता करपा सारको. कारण दोनूय जरी मतदारसंघ जरी BJPचे तशे फेवरेबल नसले तरी दोनूय मतदारसंघात जे आमदार आसात ते BJPक सपोर्ट करतात. एक तर BJPचो नुवेचो आमदार आसा, BJPचो मंत्री आसा, आनी दुसरो कुट्टाचो जो आतोन वाज आसा तो इंडिपेंडंट पूण BJPक सपोर्ट करता. अशें आसतना दोनूय हातूंत भितर
एक जी काल गर्दी आशिल्ली ती अशी सामकी लक्षणीय अशी म्हणपा सारकी इतली हें आसा. हय तांच्या हातूंत भितर हें आशिल्ली पूण बीजेपीच्या गोटाक एक उमेदीची गजाल म्हणजे तांकां मातशी रिलॅक्स जावपाची गजाल म्हणजे कुठ्ठाळेच्यान जो इंडिपेंडंट म्हाका दिसता गिरीश पिल्लय तो सरपंच जो आसा तो आतां तांचे बीजेपी भितर सरपाचो आसा. सो ताजो एक वोट बँक ताचे कडेन आसा जो जुवारी नगर त्या एरियेक आसा तो वोट बँक आसा. ही एक तांचे खातीर म्हणजे स्ट्रॉंग की काय काँग्रेस आतां वाडल्या म्हणून अशें गिरीश पिल्ले मागीर हो तो आमचो हो आमचो रमाकांत बोरकार हांकां घेतात ते ताका लागून ते इलेक्शनाचो प्लॅनच आसता न्ही म्हणजे ह्या दिसांनी आमकां जॉयन जातात म्हणून तूं जो बातमेचो तूं हें स्पेस घेता आनी थंय दाखयता की लोकांचे मना पडटा अरे बीजेपीक जॉयन जाता दीस इज अ कॉमन स्ट्रॅटर्जी. आतां थोडे कशे आसात रुलींग सद्या बीजेपी आहा म्हणटे लोक थोडे ओपन येवपाक सोदनात भितात ताका लागून काँग्रेसी भितर कोण जॉयन जायना दिसता. पूण आज खुबशे लिडर म्हळ्यार आमी जना भंडारी सुद्दां फाटली दिसा उरले आज जना भंडारी सुद्दां थंय आशिल्लो. ताणें आपले म्हणजे जना भंडारी एकलोच नाशिल्लो ताची जी जनसेनेची मेंबर आसात ते जनसेना मेंबर घेवन तो थंय आयिल्लो आनी ताणें थंय आपली उपस्थिती लायिल्ली. आनीक तूं उदळ म्हणटालो की दिगंबराचो उल्लेख केला म्हणून म्हणटा तुका आज विजयान परत हें केलां की ताका एक प्रश्न आशिल्लो की काल फातोड्ड्या बीजेपीन आपलो प्रचार सुरू केलो आनी तुजो अजून जावना. सो ताणें म्हणलें की प्रचार आमी जेन्ना प्रचार सुरू करतले तेन्ना जे आमचे कार्यकर्ते आसतले ते प्रचार सभेक ते आनी बीजेपीचे कितले आसता तें पळोवया. आमचो जर आसा तो हाजे परस बीजेपी परस म्हणजे आमचे चड आसात काय बीजेपीचे चड आसात ते त्या दिसा कळटले म्हणून. आनी ताणें आनीक हें केलां की आमी आमच्या मडगांवांय घुसून सामके सगळे कडेन आमी गल्ली गल्लीक भितर आमी हें करता. हांवें तुका फाटीं सांगिल्लें की काँग्रेसीची जैताची जर जिखपाची जर आशा आसा जाल्यार ती विजयान कसो विजय हें करता ताजेर मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी ही इलेक्शन विजया खातीरूय खूब इम्पॉर्टंट. जर फातोड्ड्यांक बीजेपी काँग्रेस जर लीड आयली म्हण विजयाक कांयच हें ना मार ना कित्याक दॅट वोट्स आर वील बी गिवन बाय विजय म्हणजे विजयच दितलो ते वोट. लास्ट टायमूय बी जरी विजय बीजेपी आशिल्लो गिरीशान एक इंटरव्यूआन सांगिल्लें की विजयान आमचे खातीर तन मन धन दिवन काम केल्लें म्हणून. सो काँग्रेस जर लीड आयली जाल्यार विजयाक कांयच भंय ना फुडली हाका तो गोवा फॉरवर्डाचेर येवपाक शकता. पूण जर बीजेपी थंय लीड आयली जाल्यार विजय ऑटोमॅटिकली बॅकफुटार येता. सो विजय ह्या इलेक्शनाक खंयचोच हें सोडपाना की फातोड्ड्यांक लीड दिवपाक अशें म्हणून काँग्रेसी. आनी तो जे हाणें उलयला आनी आतां तूं म्हणटा की विजय नाशिल्ले कारणान ते प्रचार जावपाक पावलो ना आनी आघाडीचो इंडिया आघाडीचो कॅन्डिडेट फायनल जावन नाशिल्लो. सो आतां सगळें क्लियर जाल्लें आसा. आतां विजयान सांगलें त्या भशेन तो काम करतलो आनी डेफिनेटली तो सामको जीव घालून करतलो. त्याच बरोबर ताणें सांगलें तशें मडगांव तो आमी सोडपाना आनी विजयाले वोट्स आसा मडगांव. ना विजय सोडचे ना म्हणटा विजय आपूण म्हणटा घुसतलो आतां मडगांव घुसतलो हे शब्द ताचे. आनी दिगंबराची हे कितले आसा ते आतां कळटले ताजो हें आशिल्लो ताक कितली आसती आतां कळटली. प्लस ताणें मागीर हें केलें की एक सद्याक जो हें जाला कितें एक वाद जाला युरिया आलेमावाक लागून जो काल आमचो सीएमान हें केल्लो की ताणें जीत आरोलकार हाका लापीट हो शब्द वापरलो म्हणून तो म्हणटालो हो असंसदीय शब्द आनी तो वापरचो न्ही म्हण. आज विजयान ताका बरीच हें करता म्हणटा लापीट म्हणल्यार व्हडलें कांय न्ही. लापीट म्हणल्यार नॉटी हय. आनी तो कितें म्हणटा हे लापीट म्हणटा कोंकणीक भितर सहज वापरपाक सहज वापरपाक मुख्यमंत्र्याची भाशा कोंकणी काय आनी खंयची ती आपल्याक खबर ना. आनी म्हणलें फुडें वचून विजयान की एकूय लापीट ना म्हण आनी 8 लापीट पयलीं गेल्ले तेच म्हणटा ताणें. आनी तो म्हणटा की जर एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार उडी मारतात ताका लापीट म्हणटा कितें करता काय म्हण. सो हो एक जाल्यार दुसरो ताणें सुदिनाक एक हें मारला की सुदीन म्हणटा शेड्डो म्हणून. शेड्डो तसं पळोवपाक गेले जाल्यार तें म्हणजे सुदीन टायम टू टायम कलर चेंज करता सगळ्यांक खबर आसतात ना. आतां कलर चेंज कित्याक मिनिस्ट्री लागून कलर चेंज ना तेच हाजी पार्श्वभूमी कितें काल आमचे हाणें सुदिनान हें केलें की डबल ट्रॅकिंग फायद्याचें म्हणून. आनी विजय म्हणटा की हाज्या पयलीं ममता बॅनर्जी बरोबर TMCक जेन्ना सपोर्ट केल्लो तेन्ना सुदीन म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करतालो. विरोध करपाच्या नांवान ताणें इलेक्शन लडयल्लें दोनी हें करून एलायन्स करून तें लडयल्लें. थंय तागे तें सगळें फसलें आनी ती 2 सिटां आयलीं. 2 सिटां आयली म्हणटी नाइलाजान ताका हांगाच येवपाक पडलो. आनी बीजेपीचो नाइलाज म्हणजे तांकां तो MP इलेक्शनाक
हेल्प करतलो आसा दक्षिण गोंयांत जिखपा खातीर ताका लागून ताका घेवचो पडलो. आनी एक तातूंत भितर हें मेळटालें विजयात की सद्याक सुदीन जें कितें करता ते आपले Ministry नाल्यार त्या जाग्याचेर म्हणटा जीत आरोलकाराक ना ते ताणें विजयान कशें सांगलां की जीत आरोलकाराक जातलीच कन्फर्म. हय हे जातकीर ना सांगचें म्हणटा सीएमान की आमी सुदीना काडना म्हण. पूण आतां सुदीन जें उलयता तें बीजेपी स्क्रिप्ट करून तेंच उलयता म्हणटा ताका पर्याय ना हें विजयान सांगिल्लें. सो हे जर सगळें जर पळयलें आमी काल आनी 4-5 दीस हेच सांगतात की आतां रंग चडपाक लागला. आतां खऱ्या अर्थान सामकें न्हेले पे देहला म्हणटात पळय तशें सिच्युएशन जावपाक लागला. एकमेकाचेर एग्रेसिवली आतां उलोवपाक लागल्यात. त्या मानान बीजेपी कडेन एग्रेशन दिसना ती ताज्या परस चड एग्रेशन आमचे आतां जे इंडिया आघाडी आसा तांचे कडेन आसा. सो आतां आज जर अशें जर वातावरण आसा जेन्ना ज्या दिसा फॉर्म भरतात तेन्ना अशें जर वातावरण आसा जाल्यार फुडें कितें जातलें तें तुमी चिंतले. आनी आज एकच आनीक आमी उल्लेख केला म्हणटा आज आनी एकल्यान इंडिपेंडंट दक्षिण गोंयांतल्यान फॉर्म भरला ते एलेक्सी फर्नांडीस म्हणटा. ताणें हाज्या पयलींच एकदां लोकसभा हें केलें बट आतां तो जिखपाक पावलो नासलें किंवां सामकी कमी मतां घेतिल्ली ताणेंय भरिल्ली आसा. सो मे बी तो आपल्या पयलीं रिकॉर्ड मोडपाक आतां पर्यंत 3 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले आसात. सो एखादी फाल्यां आजचो उमेदवार अर्ज आपल्या भरपाक शकता दक्षिण गोंयांतल्यान. सो आनीक 2-3 जाणूय तशे इच्छूक आसात अशें जे बातमी येतात तेजे वयल्यान कळटा. सो ह्यो सगल्यो खबऱ्यो घेवन आमी तुमचे मुखार अशेंच हाजे फुडें येतले. सो पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.